नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो रेडीघाट वाळपय भाजी घेवन वचपी टेम्पोचो जालो अपघात रस्त्यार अचकीत हेडगे गोरवां आयिल्ल्यान टेम्पो चालकाचो गाडयेवेलो सुटलो ताबो सुदैवान टोळी जिवीतहानी काँग्रेस विश्वासघातकी मुखावेल्या जिल्लो पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच करचे नात युती सांगता दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री आतिशी मारले ना आमकां IIT नाका अशें म्हणीत कोडार बेतोडेच्या लोकांनी एकठांय येवन केलो विरोध गरज पडल्यार खर आंदोलन करपाची दिल्या शिटकावणी प्रस्तावित टायगर रिझर्वात उदरगतीच्या कामांक बंदी टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो सीसी कडल्यान 2 सप्तकात मागयला अहवाल आपली उतरां केल्या मिसलीड हांवें भाजपा फुडली 15 वर्सां हार नहीं सकती अशें म्हणिल्लें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामतीचें स्पश्टीकरण आणि दिगंबर कामत उलयला ते एकदम सारखे 2027 पद काँग्रेसीच्याच सरकारांतले सत्तेत विरोधी पक्ष फुडारी उरी आलमावाचो दावो आता खबरो विस्तारात रेडीघाट वाळपय वाठारांत भाजी घेवन वचपी टेम्पोचो अपघात जालो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत रस्त्यार अचकीत हेडगे गोरवां आयिल्ल्यान टेम्पो चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटलो आणि टेम्पो रस्त्यार कुशीक कोसळ्ळी सुदैवान ह्या अपघातात कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना वाहन चालक विजेंद्र बोहत हो साल्वार जालो काँग्रेस हो विश्वासघातकी पक्ष ताका लागून येता त्या जिल्लो पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे नात म्हणून दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री आणि आपाचे ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मारलेना हांणी सांगले सोमारा आतिशी आणि गोमंतक कार्यालयाक भेट दिल्ली त्या वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो येता त्या जिल्लो पंचायत आणि गोंय विधानसभा वेंचणुकेत आप काँग्रेसी वांगडा कशीच युती करचे ना काँग्रेस पक्ष विश्वासघातकी आसा ताका लागून येता ती वेंचणूक स्वबळार लढटले म्हूण दिल्लीच्यो आदल्यो मुख्यमंत्री आणि आपाच्यो ज्येष्ठ फुडारी आतिशी मारलेना सांगता वेंचणुके उपरांत निवडून आयिल्ल्या आमदारांनी भाजपात प्रवेश करचो न्हय हाचे खातीर आपाचो DNA आशिल्ल्या नव्या उमेदवारांक संद दितले अशें आतिशीचें म्हणणें सोमारा आतिशी हांणी गोमंतक कार्यालयाक भेट दिली त्या वेळार तांणी गोमंतका कडेन संवाद साधलो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही टायगर रिझर्वा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दितना म्हादय अभयारण्य वाठारांतली सगळी उदरगतीची कामां बंद करपाचो आदेश दिला प्रस्तावित टायगर रिझर्व वाठारांत कसलीच कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या या निवाड्यात CEC म्हळ्यार सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक टायगर रिझर्वा संदर्भात 2 सप्तकां भितर अहवाल सादर करपाक सांगला तशेंच अहवाल सादर केल्या नंतर 6 सप्तकां उपरांत हाचेर फुडली सुनावणी जातली पळयात पुराय बातमी म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोवा फाउंडेशनान उच्च न्यायालयात धाव घेतिल्ली गोवा फाउंडेशनाची याचिका विचारात घेवन उच्च न्यायालयान म्हादय अभयारण्य वाठार 90 दिसां भितर टायगर रिझर्व करचो म्हणून गोंय सरकाराक आदेश दिल्लो उच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाक गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें ते आव्हान याचिकेचेर सोमारा सुनावणी जाली ह्या प्रकरणात सगळ्या बाबींचो खोलयेन अभ्यास करून 2 सप्तकां भितर अहवाल दिवचो म्हणून सर्वोच्च न्यायालयान सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीक अहवाल सादर करपाक सांगला गोंयच्या लोकांक टायगर रिझर्व जाय काय नाका जाय जाल्यार कित्याक जाय हे विशीं सर्वोच्च न्यायालयाची सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी गोंया येवन लोकांची मतां विचारात घेतली तशेंच टायगर रिझर्वा संदर्भात जाणी याचिका दाखल केल्ली त्या याचिकादाराचे तशेंच गोंय सरकाराचे मत विचारात घेवन ही समिती आपलो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करतली
ह्या अहवालाच्या आधाराचेर सर्वोच्च न्यायालय फुडल्या निर्णया कडेन वतलें. सर्वोच्च न्यायालयाचो हो निवाडो म्हळ्यार रान महामंडळाक व्हडलो धपको जावन आसा. कित्याक तर रान महामंडळान सुर्ला गांवांत इको ट्युरिझम कॉटेजी बांदपाचें थारायल्ले. आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्या उपरांत हे काम करपाक मेळचें ना. हे विशीं पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा तें आयकात. म्हापसाच्या गोवा फाउंडेशनान जी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केल्ली त्या संदर्भातली सुनावणी जी आसा ती सुनावणी आयज जावपाची आसली आनी तो विशय जेन्ना सुनावणेक येयलो तर त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान अशा प्रकारचो आदेश दिल्लो आसा की सध्या जे इको टुरिझमाचे कामकाज प्रकल्पाचे कामकाज जे म्हादय अभयारण्या भितर चालू आसलेले आनी हेर जो प्रस्तावित व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा त्या भितर जे पर्यावरणीय पर्यटनाचे प्रकल्प जे गोवा वन विकास महामंडळाच्या वतीन घेवपाचे थारायल्ले तर त्या प्रकल्पांचेर सध्या तरी स्थगिती येयलेली आसा. तेची कामकाज जे आसा हे सुरू करपा खातीर गोवा वन विकास महामंडळ जे आसा हेंच्यांनी निविदा काडलेली आनी कामकाज जे आसा हे पावस गेल्या उपरांत मोठ्या प्रमाणात सुरू जावपाचें आसलें. तर ह्या सगळ्या कामकाजाचेर अंतीम निर्णय जाय पर्यंत स्थगिती येयलेली आसा. खरो म्हळ्यार ह्या सुर्ला वाठारांत अशा प्रकारचो पर्यावरणाक घातक आसपी प्रकल्प हातीन घेवप ही पुराय चुकीची गजाल आसा. सुर्लाचे जे पायकाचो पठार आसा हो पठार म्हळ्यार रानटी अस्वलां जी आसा आनी हेर जी जनावर आसा त्यांचो तो नैसर्गीक अधिवास आसा. हाच्या पयलीं वन खात्याक ह्याच वाठारांत वाघाचें अस्तित्व जें आसा ती छायाचित्रां मेळयलीं आनी पुराय वाठारांत रानफुलां त्या शिवाय आमरी आनी जायती जी वनसंपदा जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. अशा पर्यावरणीय संवेदनक्षम वाठारांत जो पुराय व्याघ्र क्षेत्राचो भाग आसा तर ह्या वाठारा भितर पर्यावरणीय पर्यटन प्रकल्प नांव घेवन जो प्रकल्प सुरू जाता तो म्हळ्यार पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा. आनी त्या संदर्भातली जी आमी सगळ्यांनी गोंयचे जे पर्यावरण आनी वन्यजिवाच्या अस्तित्वा खातीर काम करता त्या सगळ्यांनी ह्या सगळ्या गजालीचो विरोध केल्लो आनी गोवा फाउंडेशनान ही जी याचिका दाखल केल्ली तिची आयज सुनावणी जावन त्या संदर्भातलो आदेश जो आसा तो येयल्लो आसा. आतां ह्या संदर्भान केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जी आसा जी सर्वोच्च न्यायालयान गठीत केल्लेली आसा तर ती याचिकादार आनी बाकी जे वन खातें आसा आनी हेर जे संबंधीत यंत्रणा आसा त्या सगळ्यांची जे विचार आसा ते आयकून घेतले आनी परते 6 आठवड्या उपरांत हेचेर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. एकंदर आमकां आशा आसा की भारताचे सर्वोच्च न्यायालय जे आसा ते गोंयचो जो व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा तेचो संवर्धन आनी संरक्षण जावच्या नदरेंतल्यान पुराय तरेन यत्न जातलो आनी आमकां तेचेर पुराय विश्वास आसा, न्याय संस्थेचेर विश्वास आसा की वाघां खातीर हो जो अधिवास आसा तो शाश्वत सुरक्षीत उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टायगर रिझर्व संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निवाडो दिलो. टायगर रिझर्व वाठारांत कसल्या तरेची कामां करपाक सर्वोच्च न्यायालयान मनाय केल्या. टायगर रिझर्व हो महत्वाचो विशय जावन आसा. लोकांक तशेंच पर्यावरण तज्ञांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. सरकारान लोकां कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक जाय. सरकारान लोकांक विश्वासांत घेवपाक जाय. गोंयांत वाघ आसात तांचें संरक्षण जावपाक जाय म्हणून गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी सांगलें. टायगर रिझर्व हो सामको एक सिरियस इशू गोंयांत आसा. लोकांक टायगर रिझर्व जाल्लो जाय. गोंयचे पळय तज्ञ पर्यावरण तज्ञ आनी जांकां गोंयच्या एकूण एटमॉस्फियरा संदर्भान तांकां पळय सामकी लखतुबाय आसा, तांकां गरज निर्माण जालो. ते म्हणटात गोंयांत टायगर रिझर्व आसपाक जाय आनी ऑलरेडी गोंयांत टायगर आसा. जवळ 7 टायगर गोंयांत आशिल्लो जो पुरावो मेळटा. तरी आसतना आमकां टायगर नाका म्हणून जेन्ना गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टान वता आनी सुप्रीम कोर्टान सामके म्हारगे आदवोगाद घालता जे अभ्यास करनासतना सुद्दां सुप्रीम कोर्टान वता म्हणून आज बडी मारल्या. हे सामकें बरोबर न्ही. म्हजे कोतान अशे तरेचो निर्णय एकोडो घेवपाक सरकाराक कोणें अधिकार दिल्लो ना. सरकारान लोकां कडेन चर्चा करपाक जाय. सरकारान गोंयच्या सगळ्या लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. पळयात क्लायमेट चेंज जाता. क्लायमेट चेंज म्हळ्यार कितें, न्हंयची पातळी वाडटली, दर्याची पातळी वाडटली. पावस पळय जो पडला आनी पावसाचें पळय जें चक्र आतां सामकें उलटें पलटें जालां ताचें कारण
वातावरण बदल आनी एकूण सैमाची जी पळय कितें संतुळां आशिल्ली ती हाल्ल्यात आनी इतल्या खातीर कारण आमी रानां काबार करतात, आमी जी पळय कितें वेवस्था तयार करपाक जाय ती वेवस्था आमी करनात आनी आतां आमकां बागय नाका. वाघ आसप म्हळ्यार मनीस जगप हें सदां लक्षांत दर. वाघ एका सामकें तेंगशेक आसता आनी हरण आसता. ह्या सगळ्या हातूंत भितर एक मनीस येता, तातूंत सैम येता, तातूंत उदक येता, तातूंत भितर जें जें कितें मनशाक जगपा खातीर लागता न्ही तें सगळें येता. म्हणून आमकां वाघ जाय आनी वाघ गोंयांत आसात, तांचें संरक्षण जावपाक जाय. गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयान वचचे पयलीं लोकांक विश्वासान घेवपाक जाय. फुडली 15 वर्सां भाजपा सत्तेर येवचो ना अशें स्टेटमेंट PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी केल्लें. दिगंबर कामत जे कितें उलयलां तें एकदम सारकें. 2027 काँग्रेसीचेच सरकार येतलें असो दावो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन केला. एक तळागाळांतल्यान काम करून निस्वार्थीपणे काम करून वयर सरिल्लो तरणाटो भुरगो आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष जाता हे अत्यंत आमकां सगळ्यांक गर्वाचें अशें हांव मानतां. म्हणून हांव दामबाबा कडेन मागतां की ताणें अशेंच मुखार काम करत रावचें. म्हाका खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी जशें आमी पयर सांगलें, कोणें एकल्यान स्टेटमेंट केलो, आचार्य प्रमोद कृष्णमान सांगलें कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में और 20 साल नहीं आ सकती है, कसे इस गोवा में और 15 साल नहीं आ सकती है. अशे वातावरण दामोदरान करचें अशें वातावरण मागता. सारको उलयलो तो सारकें आहा तें उलयलां तें खबर आसा 27 आमगेले काँग्रेसाचो सरकार जातलो म्हणून तो सारकी तो देवा गेलो मनीस तो रियलिटी उलयता. रियलिटी तो उलयला सारकें आहा तें उलयला 27 आमगे काँग्रेसाचो सरकार जातलो. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत म्हणटा भाजपा विशीं आपणें केल्ल्या स्टेटमेंटाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ काडलो खंय. आपणें तशें म्हणूकच नाशिल्लें. आपणें म्हणिल्लें भाजपा फुडलीं 15 वर्सां हारची ना. आपल्या उतरांचो चुकीचो अर्थ काडिल्ल्याचें दिगंबर सांगता. पळयात पुराय बातमी. हालींच मंत्रीपद मेळिल्ले दिगंबर कामतान एका कार्यावळींत आचार्य प्रमोद कृष्णमान हांणी केल्ले स्टेटमेंटाचो दाखलो दीत गोंयानूय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान भाजपाक सत्ते पासून 15 वर्सां पयस दवरचे अशें स्टेटमेंट केल्लें. आतां ह्या स्टेटमेंटाचेर दिगंबर कामतान स्पश्टीकरण दिलां. तो म्हणटा आपणें अशें म्हणूकच ना, आपल्या उतराचो मिडियान चुकीचो अर्थ काडला खंय. आयकयात ताचें म्हणणें. म्हजो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणून हांव जें खरें हांव उलयलें कितें हार नाही सकती म्हटलं, पूण तेजो आ नाही सकती म्हणून जालो. म्हजो वर्ड इज व्हेरी क्लियर. आय एम व्हेरी क्लियर. ओके सो ऑक्टोबर ते डिसेंबर मेरेन ह्या 3 म्हयन्यांत प्रायोगीक तत्वाचेर कोयर एकठांय करपा खातीर नव्या कंत्राटदाराची निवड करतले. तशेंच कोयराच्या करांत वाड करपाचो निर्णय फुडले ग्रामसभेत घेतले. असो निर्णय बांदोडा पंचायतीत कोयर वेवस्थापन समितीच्या बसकेत घेतलो. हे बसकेक सरपंच रामचंद्र नायक, फोंडे मुळावे भलायकी केंद्राचे अधिकारी मनोज नायक, जैव विविधताय समितीचे वांगडी सुरेल तिळवे आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. प्रॉब्लेम जो आमकां ते गार्बेजी पासून जो आमचो प्लांट आमकां पंचायतीसाठी इन्स्टॉल केला आनी ते नियरेस्ट आमची प्रायमरी स्कूल आसा ताका आमकां वाज जातालो ते त्रास जाता. ते लागून आमी खंय तरी एक तोडगो घालपाक जाय. त्या कारणान आमी हे मिटिंगेचे थ्रू सगळे कम्युनिटी थ्रू आमी अशें एक डिसायड केलें की कितें तरी हेचेर एक वाट काडची. त्या प्रमाणे आमी आमकां एक 500 स्क्वेअर मीटर जागा जाय म्हणून आमी कोमोदार एडमिनिस्ट्रेटराक एक लेटर केला. तशेंच आमचे PWDचे जे फर्मागुडी वाठारांचे 2 गोडाऊन आसा ते गोडाऊनूय आमी मागिल्लेले आसा. ते प्रमाणे आमकां जी आमची गार्बेज जी हांगा आमी स्टोर करतात ती स्टोर आमी थंय करची आनी ती आमकां तेका त्रास जाता. जे सरावंडींग जे एरिया आसा रोडान टेम्पल एरिया सायडीचे लोक आसा तांकांय खूब त्रास जाता. त्या लोकांक त्रास जावचो न्हू आनी हे खूब गार्बेजी बाबा आसा पळय ते सगळे लोक जावची न्हू ही दुसरी खूब प्रॉब्लेम जाता आमकां गार्बेजीचो. इनफॅक्ट हांवेनूच कंप्लेन केल्ली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान, हेल्थान, व्हिडिओन की आमचो गार्बेजीचो हांगा बांदोड्या पंचायतीन मेस जाला म्हणून. म्हणजे सगळे MRFचे इतले भायर येवन पडलेले, थंय गोरवां वताली, वेट वेस्टाचे जे सगळे लिचन आसा ते व्हांवून सकयल येताले पावसान. आनी हो रस्तो आमचो वयर मसळीन वता. आमकां त्या घाणींतल्यान प्रेत वयर मसळीन वचचें पडटालें. सायडीन बालवाडी आसा, शाळा आसा, तांकांय खूब त्रास जातालो. वयल्या सायडीच्यान आमचो क्लब आसा, त्या क्लबान भुरगे खेळटा त्यांचो बॉल थंय त्या कचऱ्यान पडटालो आनी थंय परत ते येवन कंप्लेन करताले. आनी फाटल्यान लागून आतां गार्बेज कमिटीच्यो रेग्युलर मिटिंग्स जावपाक लागल्या, गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटीच्यो.
ही आमची दुसरी मिटींग आशिल्ली आनी आमी स्पेसिफिकली हेल्थ ऑफिसराक आज मिटिंगेक आपयल्लो. तसोच प्लॅन फाउंडेशन म्हणून आसा, तांच्यांनी आमची बांदोड्या पंचायतीचो एक वार्ड घेतला. आमी तांकांय मुद्दम आपयल्ले आनी गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराकूय बी मुद्दम आपयल्ले की आमी कशें हें सगळें टॅकल करपाक शकता ते. खूब विचार जाले, बरी लेंथी मिटींग जाली आनी थोडे पॉयंट्स काडले आमी. एक स्टेप वायज काम करचें पडटलें. अवेरनेस खूब इम्पॉर्टंट, लोकांनी हितून सहभाग दिवपा जाय. आनी दुसरें मेन प्रॉब्लेम येता तो गार्बेज मॅनेज करता आसतना जो फंड्साचो पयशे, पंचायती कडेन स्वताचे पयशे प्रिंट करपाचें मशीन कांय ना. टॅक्स जो येता त्या टॅक्सांतल्यान पंचायत चलप आसता. लोकांनी समजून घेवपा जाय तांचेर जर टॅक्स लायता जाल्यार तांचे बदला पंचायत कितें तांकां सर्विसीस दितले. आनी त्या खातीर एक डिसिजन अशेंय घेतलां की गार्बेज टॅक्स आतां लावचो म्हणून. येरादारी सुरक्षे खातीर आनी येरादारी नेम मोडप्यांचेर आळाबंद हाडचे खातीर राज्यांतल्या मुखेल जंक्शनांचेर बेगीनूच AI कॅमेरा बसयतले म्हणून येरादारी मंत्री मॉविन कुदिनो सांगता. ते भायर पर्यावरण पूरक प्रवासाक चालना दिवचे खातीर आनी गर्दी उणी करपा खातीर कदंब येरादारी महामंडळा खाला आनीक इलेक्ट्रीक बशी सुरू करतले अशेंय मंत्री गुदिनोन सांगले. येरादारीचे नेम पाळचे म्हणून अशें आवाहन मंत्री गुदिनोन लोकांक केलां. वास्को जाल्ल्या रस्तो सुरक्षा सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री उलयताले. We are in the process and we are already acquiring even more electrical buses. All 15-year-old vehicles are being gradually replaced. Government is doing its bit, whatever is required, so that we have good, safe, environment-friendly vehicles on the road. But what about you all? You all also have to take care. See that even the private people owning old buses, I think ultimately we have to phase them out. Even in the capital city of Beijing, I still have a problem. Immediately they come agitating wherein we have put our smart buses because it is classified as a smart city. We have put EV buses which people are totally patronizing. Yet you find these old vehicles which are more than even 15 years still flying. I have asked my officials to immediately act, and this thing also should be something of the past. Goa is a very small place. Everybody knows everybody. Even the officers will bear with me whether in RTO or in the police. Immediately they get a phone and then they say, Uloita Asha Shodteka. Asha Shodteka is resulting in not respecting the law. In fact, such cases should not be encouraged. Nobody should take the phone. See that the person faces the punishment. Otherwise, there is going to be no end. Discipline has to come from within. Discipline has to come from each one. At least make Vasco, Dabolim, and all these areas free from accidents or less accident prone. It is up to each one of you. काडासंबंधी अजून निर्णय जावंक ना. खंयच्याच कमांड एरियाक डिनोटिफाय करपा विशीं काडान अजून मेरेन निर्णय घेवंक ना. जायते जाणांनी डिनोटिफाय करपाची मागणी केल्ली, मात कायदेशीर प्रक्रिया केले उपरांत हे विशीं स्पश्ट जातले म्हणून मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. काडा संबंधी आमकां कांय निर्णय जावंक ना. आमकां कायदेशीर पद्दतीन कितें सोपस्कार करपाक कितें प्रेशर करता सो डिनोटिफाय करपाक मागला पळय. खूब जाणांनी मागला, एक आनी दोनच न्ही, खूब जाणां मागला. प्रत्येक जण आपापली एरिया डिनोटिफाय करपाक पूण करतले बीन सर. कायदेर आमी आजून निर्णय घेवं ना. प्रोसिजर आहा पळय न्ही, कायदेशीर जो कितें प्रेशर करपाक प्रेशर केले नंतर मागीर सांगता. कितली एरिया आसा आहा अशें अंडर सगळी 15,000 हेक्टर जमीन आसा. काडाची एरिया डेव्हलप करपाक प्लॅन अजून फायनल परत शॉर्ट टर्म नोटिफाय जाली 2024 नोटिफाय जाली. डेव्हलप करपाक तुमी हे करपाक हय 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 ते नोटिफाय करपाचें, सॉरी डेव्हलपमेंट करपाचें. जे उत्तरी एरिया उरल्या जे शेती संबंधी विकसीत करपाक जाय ताजेर प्रोग्राम घेतलेलो आसा. सभापती पदा खातीर बेगीनूच आपलो उमेदवार निश्चित करतले. सभापती पदा खातीर अजून उमेदवार थारूना. येता ते 25 सप्टेंबराक सभापती पदा खातीरची वेंचणूक जातली म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सर तुमच्यानी एक फंड रिलीज केला पळय पंजाब आनी छत्तीसगडाक 5-5 कोटी हे करता. पंजाब आणि छत्तीसगड हांगासर जो फ्लड आयला खूब मोठ्या प्रमाणात, ताच्या खातीर तांकां चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड हाच्या अंतर्गत 5 crores रुपीज गोंय सरकारच्या वतीन हे दोन्ही राज्यांनी धाडलेले आसा. स्पिकर इलेक्शन आसा 25 तारखेर. कॅन्डिडेट नंबर आसा
आमचो नंबर आमच्याकडे पयलो नंबर कॅन्डिडेट डिसायड करतलो. राज्यात अपघातांचो आंकडो कमी जावपाचें ना. केन्ना अपघाता फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. हातूंतलें एक कारण म्हळ्यार रस्त्यार हेडपी गोरवां. पेडण्या कासरवर्णे वाठारांतल्या मुखेल रस्त्यांचेर व्हडा प्रमाणांत हेडगी गोरवां बसतात. हाका लागून अपघात वाडल्यात. हे विशीं संबंदीत प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी पंचवांगडी वृषाली नायक हांणी केल्या. आतां आमी जेन्ना कासारवण्याच्यान हे सायडीन येवपाक येयली, पेडण्या वचपाक येयली, तेन्ना आमच्या फुड्याकूच एक्सिडंट जाला. गायीचेर एका भुरग्यान कुटुंबाच्या भुरग्याची गाडी लागली आनी फाटल्यान बसलेले चेडूं ते पडले आनी ते मातशे इंजूर जाले आनी तेका कोणीच थंयच्यान उखलूंक ना. जेन्ना आमी थंय पावली तेन्ना आमकां कळ्ळें अशें जालें म्हूण. तेन्ना आमी आमचे प्रायवेट गाडयेन तेका पुर्वा हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्या. आनी आतां ही अशी गोरवां अशी जर रस्त्यार बसले आनी जर गाडी येवन जर गाडये मारले, कितें जालें, खंयचे भुरग्याक कितें इन्सिडंट जालो तर तेका जबाबदार कोण? आमी पंचायतीन हे करीत आसता की अशी पनिशमेंट मेळोंक जाय, खंयचे तांकां फायन पडोंक जाय, पूण तेचेर पळोवंक गेल्यार अशी एक्शन अशी जावंकूच ना अजून. आमचे कासारवंड्या पंचायतीन जावंक ना आनी खंयच्या आमच्या हिसारीन जावंकूच ना. तेका म्हाका अशी पर्सनली दिसता की हेचेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, जेणे करून आमकां आतां वाटेक येताना अशे कोणी इंजूर जाल्ले पळयले भुरगे चेडवां मनशां, कोण तिथे हातपाय लागले मोडले कितें जालें जाल्यार खूब वायट दिसता न्हू. फाल्यां सकाळीं तेंचें लग्न जावंक जाय, रातची कोणा नायटीसून येता ती जमेद आसूंक शकता आनी अशी जर गाडी मारली ते कितें जालें जाल्यार तेका कोण जबाबदार? आतां ही अशी गोरवां आतां हे आहा ती नागजर वजरी जंक्शनाचेर नानाशेठ सभागृह आहा थंयच आहा हे. आनी तेच्या पयलीं आमकां स्टार्टींग आमी नागजरी येता आसतना थंय मेळ्ळें आमकां तशें. आनी तशेंच आमच्या कासारवंड्याक थंय आमकां तशेंच ते गायीन मेळ्ळें. आतां एक व्हडलो प्रश्न जाल्लो आहा की हेची जबाबदारी कोण घेता? गव्हर्मेंट घेता? अशें दिसता की सरकारान हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाकूच जाय. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सोमारा बायणा वाठारांतल्या PWD कार्यालयाक अचकीत भेट दिली. उदकाची आनी रस्ते संबंधी कसल्यो अडचणी आसात ते विशीं थळावो आमदार दाजी साळकारा वांगडा चर्चा केली. वास्कोत तशे रस्ते बरे आसात पूण भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर जे रस्ते खणल्यात तांचे डांबरीकरणाचें काम सुरू आशिल्ल्याची म्हायती भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिली. फर्स्ट विजीट आसा वास्को PWD डिपार्टमेंटान. कितें तुमचें ऑब्जर्वेशन आनी डायरेक्शन? हांव आयलो एका फंक्शनाक एट MES कॉलेज. तो पावता म्हजी एक पयलीं वचून स्टायल आसा, हांव जर खंयच्याय एरियेन फंक्शनाक वता त्या थंय कितें जर म्हाज्या डिपार्टमेंटाची संबंदीत आसत जाल्यार आय मीट देम, आय कॉल द MLA डिस्कस तांचे कितें सो आय गेट म्हाका टायम आसा म्हणटकीर मेळटा. दाजी फोन मारलो, तूं खंय आसा तो रोखडोच आयलो. तांचे कडेन इंटरेक्शन केलें बेसिकली टू फायंड आवट वॉट आर द प्रॉब्लेम, उदकाचे कितें प्रॉब्लेम, रस्त्याचे कितें प्रॉब्लेम आसा. आनी ट्राय टू अंडरस्टँड. बेसिकली आय एम ट्रायंग टू अंडरस्टँड. म्हणजे पयली मिटींग जाल्या PWDच्या सगळ्यां बरोबर. आज किंवा फाल्यां दुसरी मिटींग जातली, तातूंत म्हाका डेटा येतलो. ओके, सो खंयचे रस्ते फर्स्ट आसा तो ताजी म्हणटा कोतान वास्को कंपेरेटिवली तशें व्हडलें प्रॉब्लेम ना. फक्त इलेक्ट्रिसिटीचे कितें केबल्स घाल्ले त्या रस्त्याचें ऑलरेडी काम तांणी कॉमेस करता ते सोलिंग बिलिंग करपाक कॉमेस केला. म्हणजे फक्त एक कंप्लेन आसा ती ते ब्रिजा कडेन थंय बांदता थंय हांव आज इन्स्पेक्शनूय करतलो मागीर. चार्ज घेतिल्लो तेन्ना आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की थोड्यो गोश्टी आमच्यो वास्कोन मातश्यो स्ट्रीमलायन करपा खातीर तुमी एकदां इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. सो ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपूण एक दीस येतलो, आपूण खंयचो तरी दीस सांगता म्हूण तुका. पूण ताची एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली ऑफिसान, कशें स्टाफ कितें आसा खंय आसा तें सगळें पळोवपा खातीर. सो एक सरप्रायज विजीट आशिल्ली. सो आमी तांकां सगळ्याच आमचे जे डिसिजन तांकां सगळे इश्यूज जे आसा आमचे सांगले, जे अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर खणून दवरिल्ले आसा ते रोड बेगीन जावचे. पॉटहोल्स हांगा चड ना पूण जे आसा बसून ते बसून जाता तितले बेगीन. सो तांचें हें आशिल्लें की आतां सद्या तरी हॉटमिक्साचो प्लांट बंद आसा आनी पावस इतले मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्या कारणान तारे आमी जेट पॅचिंग करून सगळे हे केले, रस्ते मातशे लेवल करपाचो प्रयत्न केलो. तरी पूण बरो म्हणजे स्मूथ रस्तो जावपा खातीर आमकां हॉटमिक्स प्लांट ओपन जावपाकूच रावचें पडटलें. ताच्या खातीर वोत येवप खूब गरजेचें आसा आनी तांच्या इन्स्ट्रक्शन्सा प्रमाणे सगळे एस्टिमेट आमी फाल्यां परवां मिनिस्टरा कडेन घेवन वतले. म्हणजे वास्कोचे FL गोम्स रोड आसा, स्वतंत्र पाथ आसा, बाकीचे सगळे रोड्स आसा. सो सगळे रोडांचे आसमळ्यातले 2-3 रोड्स आसा एक्सपेंडिचर सँक्शन पास जाल्लो आसा. सो हे सगळे घेवन तांणी आमकां ह्या 2 दिसां भितर यो म्हणला. सो आमी खूब खुशी की आज मिनिस्टरान इमिडिएटली म्हणजे आपलो डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतकूच सगळ्या डिपार्टमेंटांनी वचून तांचे प्रॉब्लेम्स कितें कितें आसा ते समजून घेवपाचो तांचो एक प्रयत्न आशिल्लो
आनी आमच्या सायडीन सगळे कितें प्रॉब्लेम्स वास्को आसा उदकाच्या सायडीन जावं सिवरेजीचे जावं सगळे तांकां प्रॉब्लेम्स एक्सप्लेन केल्या आनी म्हाका खात्री आसा की एक एक्सपिरियन्स्ड मिनिस्टर दिगंबर सर आसा ताचे बद्दल कोणाकूच येना आनी ते सगळे स्ट्रीमलायन करतले. मोपा विमानतळ पोलिसांनी वारखंड जंक्शनाकडेन गस्त घालतना बिष्णू रॉय हांणी देवळांत केल्ल्या चोरयेच्या आरोपा अटक केली. दुबाविता कडेन दुचाकीच्यो बनावट नंबर प्लेटी, स्क्रूड्रायव्हर आनी फंडपेटयेंतले 910 रुपया चोरयेक गेल्ल्याचो दुबाव आशिल्लो. वेताळ आनी गोंयांत चल्ले हेर चोरयांची कबुली ताणें दिली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आशिल्ल्याची म्हायती पेडणेचे पोलीस उपाधीक्षक सलीम शेख हांणी दिली. केसीस म्हणजे आमचे डिव्हिजनाचे आम्ही वर्कआउट केले केसीस आणि इथून रात्री आमचे पेट्रोलिंग करता आसतना आमचो PI सब डिव्हिजन नायट राउंड पेट्रोलिंग करता आसतना ताका एक सस्पेक्टेड पर्सन मेळ्ळो आनी तो आशिल्लो मोटरसायकल ब्लॅक कलर मोटरसायकल भोंवतालो आनी एक अरावंड 3 रातचो तो सस्पिशियस टेम्पला कडेन भोंवतालो आनी टेम्पल थंय एकूच टेम्पल आसा आनी ताजे फुडें रोड वचना. तो पुलिसांक खूब मातसो हो जालो भियालो आनी राव म्हणून ताका तो थांबलो आनी मागीर चॅक केला तितून आमकां एक बॅग मेळ्ळें. बॅगान ताजे सगळे चोरी करपाचें सामान ताजे इम्प्लिमेंट आशिल्लें आनी बाकीचे रिलेटेड आयटम जे कितें फोडपाक जाय आपले टेम्पल लॉक हे सगळें फोडपाचें आपलें सामान तेजे कडेन मेळ्ळें आनी थोडे पयशेय मेळ्ळे चिल्लर जे फंड पेटी जे आमी काडटात ते मेळ्ळे आनी ताका आमी हाडून फुडें डिटेल ताका आमी इंट्रोगेशन केलें आनी तो आमकां कळ्ळें की हो भुरगो आसा तो नांव ताजो बिश्नोई संतोष रॉय म्हणून आनी हो नेटीव वेस्ट बेंगॉलाचो आनी रावतालो आमचे दोडामार्ग. थंय 20 वर्सां तो दोडामार्गान रावता रेंटेड रूमान आनी आमी तो ट्रेन चॅक केलो की हो फक्त येवपाक वचपाची वाट आसा ती आमची महाराष्ट्रा गोवा बॉर्डरान तो सारको चोर वाटी आसा तितूनच्यान तो येवप अशें खूब वाट आसा आमकां तितून. तर ताका आमी सगळे फूल चॅक केले CCTV चॅक केले आनी तेजे आमकां थोडे फिंगर प्रिंट बी आमी काडलेले जे चोरी जाल्ले तितून आमी ते फिंगर प्रिंट आतां व्हेरीफाय करतले आनी हितून आतां सद्या आमचे 3 केसी एका धर्तकूच आमचे 3 केसी आमी पुलीस स्टेशन डिफरंट प्लेसांचे केसी वर्कआउट जाले सॉल्व जाले. 3 केसींनी ते आसले सेम पर्सन आमी 100% आयडेंटिफाय जाले. ताजे CCTV फुटेजा वयल्यान आमकां मेळ्ळा तेजे आनी तेजे कपडे घातला बायक सगळे आमी तेजे ट्रेन करून आमकां सारको तो आनी ताणें कन्फेस केलें. ताजे शिवाय तो आनीक खूब केसींनी तो आपलो इन्वॉल्वमेंट दाखयता. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक